म्हापसा शाराच्या उदरगती खातीर मुख्यमंत्री पर्रीकारान सुचयल्ले डाउन टाउन येवजणेची जागृताय सुरू जाल्या। हे येवजणे खाला बोडगेश्वर आनी मतदार वाठारांतले पडीक शेतांचो विकास जातलो। ह्या येवजणेंत वांटेकार जाल्ले तरी जमनीची मालकी लोकांकडेनूच उरतली। सरकार तांकां तांचे सकट भागीदार करून घेतलो। हे विशीं जागृताय करपाक NGPDA टास्क फोर्स कमिटी LKG कंपनी हांच्यांनी लोकांक प्रेजेंटेशन दिलें। The scheme which is made, the initiative of Honorable CM, that we have to make a scheme for MAPSA, it's called Town Based Scheme MAPSA, has to have the maximum awareness among the people, so that people are well taught, are made aware what the scheme stands for and what benefits it will give to society or the residents. And in that scheme, the question of land acquisition has not come, because here we said that people's participation has to be within the scheme. That's why you might have come to know that we are asking willingness. Suppose you are willing to work with scheme, you are giving the willingness, they take my land. It is very clear how we will develop the scheme. We said if we get the willingness, within 18 months we should develop that part. We will not develop the entire stretch what is there. But if we develop 3 lakhs, 4 lakhs for which we get the scheme, and the continuation will be from there. If we develop 3 lakh square meters of land, we will draw, the total master plan will be drawn with that, but continuing the scheme will be there. So, जेन्ना म्हापसाचे डेव्हलपमेंटाचो विशय येयलो तेन्ना CM बी फाटले जे गव्हर्मेंट आसले तेन्ना डिस्कशन करून मागीर ही टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगच्या अंडर त्या एक्टा सकयल ही स्कीम घेवची म्हणून ते डिसायड केले। आनी हेतून कितें आहा, हे जे आमचे लँड ओनर आहा ते एक हे स्किमीन पार्टनर, म्हणजे ते हिशोबान ते CMन मागीर डिसायड केल्ले 33% जी लँड आहा ती ओनर आनी टेनंट आहा तांकां वयतली। 33% आहा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड जावं ओपन स्पेसीस, बाकीचे कितें एनिमिटीज आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर तेका, आनी 33% आहा तितलो तो गव्हर्मेंटा कडेन उरतलो, तितून ते गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट येतले, इतर आनी कितें। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। प्राध्यापक श्याम वेरेकाराच्या ओपिनियन पोल पुस्तकाचे पणजे विमोचन जालें। सुवाळ्याक लेखक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, आदले खासदार मंत्री एदुआर्द फालेर आनी बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। ओपिनियन पोलाचो संपूर्ण इतिहास घडये मेळना आसा, पण म्हत्वाच्यो घडणुको दिवपाचो यत्न केला। भाशीक, सामाजीक आनी राजकीय संघर्शांतल्यान उप्राशिल्ल्या प्रश्नाचेर पसय घाल्या। हातूंतल्यान त्या काळांतल्या वातावरणाचो आनी परिस्थितीचो अदमास येवं येता। प्राथमीक शिक्षण जावपाक जाय गोंयांत, जाता तशें आख्या देशांत, जाता तशें आख्या संवसारांत गांवचे भाशेन, आमचे भाशेन, आख्या संवसारांत एक हांबो फुडें आसा आयज आमचो उदयबाब भेंब्रे, हांबो ओपिनियन पोलाचो। तेन्नाचे फुडें आशिल्ले कोण? उदयबाब भेंब्रे आशिल्ले, चंद्रकांत केणी आशिल्ले, शाबू देसाय आशिल्ले, मनोहर राय सरदेसाय आशिल्ले। हांव थोडेच नांवां म्हणटा की म्हाका येता ती मनान। दोतोर जॅक सिकेर आशिल्ले, आमचे हो आशिल्लो आमचो काकोडकर, पुरुषोत्तम बाब काकोडकर, हे फुडें आशिल्ले। आनी म्हणून हो भोस फाटल्यान लागलो। 24% हिंदू लोक हे बरोबर रावले आनी हे जैत घडून आयले। क्रेडीट ह्या 5 संघटने आनी उदय बाब तर तेन्ना आमकां सामको ते विशय कितें आयलां त्या ब्रह्मास्त्राचेर हें वाचपाक आमकां खूब आवडटालें आनी ताजेर उलोवप आनी बाकीच्याकय सांगप आनी ते आर्ग्युमेंट्स जे आसताले ते आर्ग्युमेंट आमकां लोकांक सांगपाक बरें पडटालें। आमकां कळनाशिल्ल्यो खुबश्यो गजाली, पूण ते आर्ग्युमेंट घेवन आमकां फुडें वचूंक मेळटालें। नारायण गांवकार सावर्डे 70चो बिनविरोध सरपंच जाला। सावर्डे पंचायत सरपंच ही सेकंड टायम। तेन्ना हांव जे पंचायती खातीर काम करतलो सगळ्या म्हाज्या मेंबरांक विश्वासांत घेवन करतलो। म्हाका तेंच्यांनी बिनविरोध निवडून दिल्लो आहा, तेन्ना तांकां विश्वासान घेवन हांव सगळें काम करतलो। ती आमचे कंपाउंडाच्या पंचायतीचें काम जाल्लें आहा, ऑलरेडी चालू आहा, आनी बिल्डिंगाचें आमचें टेंडर जाल्लें आहा। सावर्डे पंचायत आमकां बिल्डिंग नासली, आमची ही खूब पयलींची बिल्डिंग आसली सुरवातीची, आमी नवी बिल्डिंग बांदपाक प्रयत्न करतले।
आमच्या सावर्डे पंचायतीत वाहतुकीची खूप टंचाई झालेली आहे. त्यांना आमच्या स्थानिक आमदाराच्या सहकार्यान आम्ही ते वाहतुकीची सुविधा चालू करतले. VM साळगांवकार हॉस्पिटॅलिटी इन्स्टिट्यूटांत हैदराबादी तहजीन कुझिनाचेर तश्योच बाकीच्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. So today is basically our cultural night, and it's a night that we as the second year BSc of VM Sagamkar Hospitality Institute hold every year. So each batch of second years has to hold a cultural event, and we take a different part of India or a different region or different state or city. For our case, we took Hyderabad, and we called our cultural night Hyderabadi Tehzeeb. So Tehzeeb is basically an Urdu word that means, it refers to the traditions and the cuisine and basically the overall culture of a city, or in our case, Hyderabad. So the reason that we chose this area is, other than the fact that Goa was already chosen before, was that, when you think of Hyderabad, you always tend to think of royalty and Mughals and their influence. But there's also another side. So उद्देजक सचिन परवन मांद्रेच्या रोजरी कॉन्व्हेंट हायस्कुलाक जनेला दिल्यात. तांकां हांवें सांगलां हेचे फुडें हांगाच सोंपना, तांकां हे आमचे इन्वर्टर जाय आसलो. I promise them, even I will arrange for your school. Even inverter I will arrange. So aning heche pude anything from my side if I can do, you always welcome. Any point of time, any point of day, you be Udaskar, I'll be there for the school and for your family. रोजरी कॉन्व्हेंट प्रायमरी स्कुलान हांव ल्हानपणी ह्या स्कुलान शिकलेलो आनी आमकां खबर खूब वर्सां जालीं वुडन फ्रेमूच केल्ली तेच जाल्ली. आयज आमकां स्पॉन्सर स्कुलाक येयला सचिन कर आनी तेणें हेल्प करता म्हणून. सो एक बरें काम तो करता म्हणून म्हाजो थँक्स ताका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे सिजनात गोंयचे नुस्तेकारांक बरें नुस्तें मेळचें, नुस्तेकारांची आनी धंद्याचेर निबून आशिल्ल्यांची जीण सुदारची म्हणून मंत्री विनोद पालेकारान गोंयचे दर्या कडेन मागणें केलें. शेनवारा सुतापुनवे निमतान मांडवीत नाल्ल फोडून मंत्री पालेकारान पुजा केली. ह्या वेळार खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आशिल्ले. या राज्याचो मच्छीमारी मंत्री ह्या नात्यान म्हज्या राजकीय जिवनांतले हे दुसरें वर्स नारळी पौर्णिमेचो उत्सव आमी हांगासर साजरो करता. आज नारळी पौर्णिमेच्या निमतान समुद्राची पुजा केली वता आनी ही पुजा करता आसतना समुद्रराजाक आमी आवाहन करता की जो उधाण आयिल्लें आसता ह्या समुद्राक तो समुद्र शांत जावचो ह्या निमित्तान आनी समुद्रराजा कडेन एक प्रार्थना करता की आमचे जे मच्छीमार बांधव आसात, पारंपारीक मच्छीमार बांधव आसात, ज्यांचो उदारनिर्वाह केवळ मच्छीमारीचेर अवलंबून आसता, अशा लोकांचे जीवनमान सुदारपाक, उंचावपाक आमी समुद्रराजाक मना पासून प्रामाणीकपणान एक सांगणें करता, पुजा करता समुद्राची. आनी आज त्या दृश्टीन आमी हांगासर नाल समुद्राक अर्पण केल्लो आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.